सिडली स्पोर्ट्स क्लबान आयोजित केल्ल्या 24व्या ऑल गोवा 8 साइड फुटबॉल सर्तीत वेल्सन फेर्नांडिसाच्या पहिल्या हॅट्रिकाक लागून कुंकळी युनियन स्पोर्टिंग क्लबान दवर्ली बॉयजाक 4-0 गोलांनी हारायलो। चिंचणी इगर्ज खेळामळार ही सर्त बरीच रंगली। दवर्ली पंगडान मार्जिन उणो करपाचो पुराय यत्न केलो आणि प्रतिस्पर्धी वाठारात जायत्यो घुरी घाल्यो, पूण तांच्या फुडाऱ्यांनी केल्ल्या वायट शूटिंगाक लागून तांकां निराश केले। कुंकळी पंगडान दवर्लेच्या फाटल्यान जायत्यो धांवड्यो करून निमाण्या क्वॉर्टरात आपले यत्न दाखयले। वेल्सनान दुसऱ्या अर्धात शेवटाक 6 मिनिटांनी तिसरो गोल मेळयलो आणि सर्तीतली पहिली हॅट्रिक करपी पयलो खेळगडो जालो। GOA365 खातीर संदीप तुयेकार, मनीषा जाधव आणि संगीता ओली।